गोयच्या कांय वाठारांनी सध्या शेतकारांक रानवटी जनावरांचो त्रास जाता। फाशांनी रानडुकराबरोबर बिबटे मरतात। शेतकार चाळवल्यात जाल्यार रानवटी जनावरां सांबाळची म्हूण राना खातें मोहिमो काडटा। मुख्यमंत्री म्हणटा रानां सांबाळची पूण अतिरेक नाका। वस्तुस्थिती पळयनात म्हूण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचेरूय ताणें तोमणो मारलो। पणजे राना खात्याचे कार्यावळींत तो उलयतालो। वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूटाक घेवन गोयचे रानटी जिवांचे सेन्ससाची तयारी राना खातें करता। रानवटी जनावरां लोकवस्तीन येवंक लागिल्ल्यान सध्या शेतकार आड रानवटी जनावरां अशी परिस्थिती जाल्या। कांय जाण रानटी मासाक रानवटी जनावरांय मारतात। हे परिस्थितीचेर सध्या राना खात्याकडेन उपाय ना। आतां राना खातें रानवटी जनावरां सांबाळची म्हूण जागृताय मोहिमो काडटा। मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी रानटी खावप सोडचें। म्हाका दिसता एक सिंपल मेकॅनिझम हा वायल्ड लायफ किलिंग जावंक जायना, पोचिंग जावंक जायना। ते म्हणजे स्टॉप इटिंग वायल्ड लायफ मीट। वेस्टर्न घाट is absolutely has to be protected as a biodiversity spot, but sometimes over enthusiasm can be a reversal to the concept of biodiversity spots. Like आता पयर कोंट्री दिल्ली बसता आनी मॅप काडटा, तातूंत भितर पैंगीणच्या कोस्टा पर्यंत सगळें भितर बायोडायवर्सिटी हातून घालून मेकळे। These are things which actually creates conflicting areas between human being and the nature. वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाक घेवन गोयचे रानटी जिवांचो सेन्सेक्स करपाची तयारी सध्या राना खातें करता। Shortly undertake the exhaustive exercise of wildlife census in the state. The outcome of the census, it is hoped, shall further strengthen our belief in the state's reputation as a wildlife habitat of great significance. The Forest Department has ambitious plans to bring in some additional spots in the wildlife protected areas at Madhe and Mole in the eco-tourist network, which I am certain will serve as windows to further drive home our wilderness areas. राना खात्यान शाळांनी घेतिल्ल्या सर्तींनी जैतिवंत थारिल्ल्या भुरग्यांक कार्यावळीन इनामां भेटयलीं। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। देशभर गाजिल्ले नायजेरियन खून प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी आरोपपत्र घाले। गोयच्या आनी नायजेरियनाच्या ड्रग माफिया मदीं जाल्ल्या वादांतल्यान हो खून जाला अशें पुलीस अधिकाऱ्यांनी तशेंच खुद्द मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें। मात ड्रग्सा विशीं आरोपपत्रांत उल्लेख ना। अजापाची गजाल म्हणल्यार ड्रग्साचेर हे आरोपपत्रांत एक उतरय ना। नायजेरियन नागरीक ओबोदो उझोमा सिमोनाचे खून प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी 110 जाणांक साक्षीदार म्हूण आरोपपत्रांत घाला। मुखेल आरोपी ओमकार पालयेकार आनी ताच्या मनशांनी ओबोदो उझोमा सिमोनाचो कसो खून केलो ही मुखेल साक्षीदारांनी दिल्ली म्हायती आरोपपत्रांत घाल्या। कागाळ करप्यांनी आनी घडणूक प्रत्यक्षान पळोवपी ओबिना पॉल ओबिन दिल्ले जबानीच्या आदाराचेर पुलिसांनी आरोपपत्र घाला। ह्या साक्षीदारांनी पुराय घडणूक सांगल्या। ओबिना पॉल ओबी खून जाल्लो ते राती ओबोदो वांगडा आसलो। 30 ऑक्टोबर 2011 ह्या दिसा ताचो खून जाल्लो। अटक केल्ल्या आरोपींनी ओबोदोक बडयलो आनी ताका मरण आयलें अशें ओबिना पॉल ओबिन म्हळां। कागाळ करप्यान जें सांगलां ताका हेर साक्षीदार आनी पंच साक्षीदारांची जबानी समर्थन दिता। केस सिद्ध करपाक पुलिसांनी खून करपाक वापरिल्ली तलवार, दाणे आनी ग्लासाच्यो बाटल्यो जप्त केल्या। मात ह्या आरोपपत्रांत पुलीस खुनाचो मुखेल हेतूच घालपाक विसरल्यात। गोयच्या आनी नायजेरियांतल्या ड्रग माफिया मदीं जाल्ल्या वादांतल्यान हो खून जाला अशें मुख्यमंत्र्यान आनी वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी म्हणिल्लें। म्हापशे पुलिसांनी घातिल्ल्या आरोपपत्रांत ड्रग्स वेव्हार आनी ड्रग्स माफिया वादाविशीं उल्लेखच नासलो। इतलेंच न्ही तर आरोपपत्रांत खून कित्याक लागून जालो ताचे विशीं कांयच ना। कोर्टान खंयच्याय केशी खातीर खुनाचो हेताक खूब म्हत्व। खुनाचो हेतूच सांगूंक ना जाल्यार केशीची कोर्टान धडगत ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोंयान पर्यटना खातीर मुळाव्यो सुविधा उब्यो करपाक केंद्र सरकार 125 कोटी दिवंक तयार जाल्ले। मात थळाव्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी पाड घाले असो आरोप पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान केला। पणजे बंदरात पडून आशिल्ली बेवारशी प्रतिभा भीमा बोट पावणेर काडून स्क्रॅपाक विकतले अशेंय परोळेकारान मिडियाक उलोवन दाखयला। पणजे बंदरात दवरिल्ल्या प्रतिभा भीमा बोटीची पावणी करून ती स्क्रॅपाक विकतले अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार म्हणटा। मालक अजूनही ट्रेस जायना, प्रत्येक जण डिनाय करता म्हणून ती केन्ना तरी डिपार्टमेंट हेनी आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्टांनी अलॉंग विथ माय डिपार्टमेंट आमी म्हटलेलें आसा की ताजो जाहीर लिलाव करून आमी ते डिस्पोज करतले। पर्यटनाच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयाक भरपूर पयशे मेळपाचे आसले
मात खासदार शांताराम नायक आणि हेर थळाव्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी पाड घाले असो आरोप पर्यटन मंत्र्यान केलो. केंद्रीय मंत्री हा यांनी म्हाका दिवपाक एश्युरन्स केल्ले आमी सगळे सोपस्कार पूर्ण केले. तेच्या नंतर काँग्रेस सरकारचे हांगले गोंयचे लिडर जे काँग्रेसचे आसा ह्या लिडरांनी व्हडलो बोबाळ केलो. तातूंत एक आमचो शांताराम बाब नायक रेजिनाल्ड हांच्यांनी सगळ्यांनी बोबाळ केलो. सांगले की आमकां सांगल्या शिवाय कोणाक पयशे दितलो कोण कशे घेतले तो आमी पळयतले म्हणून सांगले आनी व्हडलो बोबाळ केल्या नंतर सगळे पयशे आयज पासून ते पेंडींग उरलेले आसा 125 कोटी. गोंयान येवपी पर्यटकांक खातीर नव्यो सुविधा मेळोवन दिवपाची येवजण सरकारान तयार केल्या. मेहर म्हणटा पळय ती प्लेन 16 सीटर प्लेन which land on in water also. Pawans and helicopters. They have already identified 8 places. Helicopter हे आमचे देवपाक आनी चडपाक आनी सरकारान ताका सगळे मदत केल्ली आहा की टुरिझम डिपार्टमेंटाचे जागो आहा पळय थंय आमी तांकां हेलिपॅड हे करपाक मदत करतले म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.